हा बितोडेचो ग्रामस्थ 19 तारखे त्यांनी मिटींग काढली की 28 तारखे जनरल बॉडी मिटींग घेवपाची म्हणून त्या प्रमाणे त्यांनी घेतली ना। माझी आता जवळजवळ 30 वर्सां झाली। हा विश्वनाथ प्रभू धरून ते आज पर्यंत सगळ्या सरपंचा पळयले, पूण असलो सरपंच हे बेतोडे पंचायती केन्नाच पळयलो ना। आमच्या कोर्डा सारख्या गांवांत एक IIT प्रोजेक्ट येता आणि तो अशा वाठाराचेर येता की आज निसर्गरम्य असो आमचो गांव आसा आणि असो निसर्गरम्य गांवांत जर तर डोंगराचे कंस्ट्रक्शन डोंगर कटिंग करून कंस्ट्रक्शन करून जेन्ना कॉन्क्रीटचे जंगल उबे करूंक सोदता त्या जाग्यार आमच्या सगळ्यांचो विरोध जालो आणि आमी लोक सगळे एकठांय गेले आणि एकठांय येयले कारणान आमी सगळ्या लोकांकूय उलो मारलो आणि त्या पद्दतीन आमकां सगळ्या लोकांनी त्या पद्दतीन सहकार्य केलें आणि हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो हांगासरल्यान पयस व्हरपाचो अशे तरेन आमी लोकां कडेन पावयले। आमचे मिडिया मार्फत जेन्ना पावयले तेन्ना जवळ जवळ म्हाका दिसता 18 ते 20 दिसांनी आमचो सुभाष शिरोडकर जागो जालो। कित्याक ताका झंप पडलेले आसतले आमचो जागो जालो, कित्याक ताका कोडार हो गांव हेच्या पयलीं इलेक्शना खातीर खबर आशिल्लो, मतां घेवपाक खबर आशिल्लो, पूण हो प्रोजेक्ट वायट करपा खातीर जेन्ना फुडें सरलेलो त्या प्रोजेक्टाक ताणें उलोवपाक लोकांक तेंको दिलो ना। आनी पयर तो जेन्ना येवन हांगासर पुलीस प्रोटेक्शन घेवन ताका फर्स्ट टायम आमच्या बेतोडे सारक्या जाग्यार येवचें पडलें तेन्ना लज दिसपा सारकी गजाल तेची। कित्याक हेच्या पयलीं तो व्हडले व्हडले डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जालो, प्रत्येक मिनिस्टर पद ताणें चडांत चड भोगलेलें आसा, पूण ताणें पुलीस प्रोटेक्शन घेवन केन्ना आमच्या गांवांत पावलो ना। कित्याक आमचे गांव लोक ताका अशे देव मानताले, पूण आज आमच्या ताका देवानूच आमचेर घालो घालपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी ताका कितले फावटी उलो मारलो पूण तो येवंक शकलो ना। आनी तो गोंयांत ताणें पणजे वचून पत्रकार परिशद घेतली आणि पणजे पत्रकार परिशद घेवनूय तो अशें उलयलो की गांवा सारक्या जाग्यार बरेपैकी प्रोजेक्ट हाडटा आणि त्या प्रोजेक्टाच्या लोकांनी विरोध करून पयस येलो, पूण ती गजाल ताणें चुकीची उलयली। कित्याक तो प्रोजेक्ट आसा तो गांव काबार करपाक हाडपाचो सोदतालो तो। जे एप्लिकेशन दिले 704 लोकांची सायनी घेवन आनीक थंय तेंच्यांनी फोर्थनायट मिटिंगेक अशें डिसिजन घेतलेलें की 28 तारीख तेंच्यांनी फायनल केल्ली ग्रामसभा घेवपाची। त्या एप्लिकेशनाचेर आमी खंयच मेन्शन करूं नाशिल्लें की तूं 28 तारखेर ग्रामसभा घे म्हणून, पूण पंचायत डिसिजन बॉडी जेन्ना डिसिजन घेता की 28 तारखेर ग्रामसभा आसा अशें म्हणून घेवची अशें म्हणून, तेन्ना तेणी ती कायद्या प्रमाणे आमकां दिसता की तेणी ती घेवपाक जाय आशिल्ली म्हणून। पूण जे वेळार आमच्या कोणाचे भाव वचून ताका विचारलें की बाबा तूं 28 तारखेर ग्रामसभा कित्याक घेयना, तर तेणें तेजें उत्तर दिलें की आपल्याक त्या दिसा पर्सनल कितें तरी काम आसा म्हणून आनीक आपूण 5 तारखेर घेतलो अशें तेणें तांकां उतर दिलें। आनी जे वेळार 28 तारखेर आमी जे वेळार ताका पळयलो की तो मिनिस्टरा बरोबर पणजे आशिल्लो आनी तो दीसभर तेज्या बरोबरूच आशिल्लो। सो पळय कशें आसा, जे वेळार 704 लोक तुका सायनी मारून दिता आनी लोकांचो हो प्रश्न आसता तेन्ना तुवें खंय ना खंय तरी आमकां थंय सहकार्य करपाची गरज आशिल्ली। तुजें पर्सनल काम म्हणजे कशें आसा, कितें कोण बरो ना जाता किंवा आनी कितें जाता ती एक गोश्ट वेगळी आसता, पूण तूं दीसभर आमच्या मिनिस्टरा बरोबर तूं रावप आनी ती ग्रामसभा जी आसा ही ग्रामसभा तूं डिले करप हें आमकां दिसता हें चुकीचें आसा। ताका लागून आमचें म्हणणें अशें आसा की आमचो जो पंचायत मिनिस्टर आसा नवीन गुदिन्हो सर, तुवें हेची दखल घेवपाक जाय, कारण प्रत्येक टायमार कायदो जो आसा तो आमच्या सारक्या गरीब लोकांकूच कायदो केलो म्हणून जायना। आतां तो जर सरपंच जर 28 तारखेर ती ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ली जाल्यार तेणें एक्चुली ती घेवपाक जाय आशिल्ली, पूण तो जर घेवना जाल्यार तेजेर तेणी इन्क्वायरी करपाक जाय। आमचो विचार असो आसा की खंय ना खंय तरी तो जर डिस्क्वॉलिफाय जाता जाल्यार ताका तेंच्यांनी डिस्क्वॉलिफायूच करपाक जाय। कोलार गांवचे जे समस्त गांव हे आसात फॅमिलीज तांकां परबी दिता, कारण तांच्यांनी एक उदाहरण दवरलें अख्खे गोंयचे मुखार। फाटले 6 वर्सां 4-5 वर्सां खुबशीं आंदोलनां जातात, आंदोलनां फिसकटात, केसी येतात, सगळें जातात, पूण जे तरेन बरे एक हातून एकवटान रावन अख्खे गांवच्या लोकांनी फाटले 19 दीस जे तरेन एक लावन धरले की आमचो सैम, आमचो निसर्ग, आमचो गांव राखपाक जाय। कारण ही जी जमीन आसा वाठार फाटलो हो फूल निसर्गरम्य वाठार आनी 14-15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन, बिबटे आसा, गवेरेडे आसात, हांगा आमकां पयर सांगताले की पट्टे वागूय दिसताले म्हणून। सो अशे तरेन फ्लोरा फॉना डिस्ट्रॉय करप, जो प्रोजेक्ट गांवच्या लोकांक नाका तो हाडून तांच्या माथ्यार थोपप, हे खंयच्याच हातून बसना। आनी डेव्हलपमेंट आमी सदांच म्हणटाले, आमचे अध्यक्ष म्हणटात की डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट करूंक जाय। सो ताणें फातोर्डा राबोवन दाखयलो मॉडल, म्हणजे लोकांक जे जाय फाल्यां एका वाड्यार जर हॉट मिक्स करता किंवा लोकांक जर जाय तेच जाल्यार विचारून करप, डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट म्हणून ते आशिल्ले। पूण हे हांगा ना कितें, दीस वॉज अ मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट विथ डिस्ट्रक्शन, कारण निसर्गाचो डिस्ट्रक्शन, सगळे डिसलोकेशन, गांवचे लोक डिसलोकेशन हे जाताले आनी मेन म्हणल्यार पर्यावरणाची हानी।